हांव एक पुटी म्हणटा त्या उपरांत तुमी म्हणचे जेजू तयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बा ताच्या मोगाचो ओत्मो दीव केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं सांगात म्हणया जेजू तयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो ओत्मो दिवन केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं आयका कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तो व्हड बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तो व्हड बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें दुसरें चरण सांगात म्हणया जोडुल्लें सगळें घेतलें आमी दिल्ल्यान ताटापला संतोष भोगसूनची येता हगे सांडून करता बापाचें काळीज दारून कितलें बरें सांगाता कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तो व्हड बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें आयच्या मिसाची ते सवा अश्यो आसात येशू वस्सांच्या जल्मदिसा डेसा आनी कॅस्टलनो कुटाम जुलियाना दिसा खातीर अर्गां दितात प्रज्वल पिंटो तसो जल्मदीस संभ्रमता काजाराचो पयलो वार्षिकोत्सव आचरण करतात प्रज्वल आनी ओविडा आनी हे मीस दिता पर्सी पिंटो हांचें कुटाम चवदाव्या काजाराच्या वार्षिक दिसा माउरीस आनी शांती लोबो बाळका जेजूक अर्गां दितात तशेंच बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दितात आनंद रोशन डिसोजा आशा रेबेल्लो जोएल सल्डाना नॉर्मन टेक्सेरा आनी कुटाम विक्टर डिसिल्वा आनी कुटाम पूज जालन जॉन फर्नांडीस आनी कुटाम आलेक्स डिसोजा आनी कुटाम अनिल क्रास्ता अनिल क्लारा मतायस सॅम एडन रॉड्रिगस हर्मन आनी जॅनेट डिसिल्वा डॉल्पी सिक्वेरांचे कुटाम ऑलिवर डिमेलो आनी कुटाम ग्रेशन एग्नेस शारन बेन मस्क्रिनेस आनी तशेंच हिल्टन रॉड्रिगस आनी कुटाम प्रत्येकी हृदयापासून मागतात जसिंता रेबेल्लो बऱ्या भलायके खातीर मागतात लिली मनोज डिसोसा फादर इजायास आनी तशेंच फादर जेराल्ड हांच्या बऱ्या भलायके पासून ऑलिवर डिमेलो आनी कुटाम एका प्रत्येकी हृदयापासून मागतात देवादीन कार्मेल लोबो हिच्या आत्म्या खातीर मागतात मेरी कॅन्यूट डिसोसा आनी कुटाम देवादीन अल्फोन्स आनी बेन्नी मोंतेरो हांच्या आत्म्या खातीर मागता रुबी पायस देवादीन पावलीन डिसोसा हिच्या आत्म्या खातीर मागता नवीन डिसोसा मोगाळ भोवन बिणिनो बरो दीस तुमकां हांव मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता येदोळच तुमी ध्यानांत आयकल्ल्या बरी पवित्रत्म्याच्यान एक फळ सोंसणीकाय ह्या विशयांत आज आमी नियाळ करतले
आनी सोंसणीक जावन एकामेका सांगाता भाऊ भयणी भाशेन जियोंक सोम्याचो आदार आज आमी मागता. जिणेन करांदाय दोसतना, जिणेन उपगण आनी कांटाळो येताना आनी प्रत्येक जावन जिणयेच्या सांजेर अस्कत जावन कुडीन दूख बगतना आमी सोंसणीकाय होगडायता. आमी उदास जाता. थोडे फावटी जीवघाताची चिंतनाय आमच्या मतीक येतात. पूण अब्राहम, जो पत्रियाक, जेरेमिया असले पोरण्या सोल्ल्यांतले मान मनीस, तांच्या जिवितांत असलेच कश्ट संकश्ट करकरे भोगूंक मेळटना तांणी विशेश सोंसणीकाय दाखयली. नव्या सोल्ल्यांत जेजून आमकां सोंसणीकायेची अपुर्व देख दिली. अबल अशिकपी आपोस्तलांची अस्कतकाय ताणें सोंसून व्हेली. ताच्या सुशेन हाडिल्ल्या, ताच्या सुशेन आयिल्ल्या पिडेस्तांची, भुरग्यांची, स्त्रियांची, पातक्यांची करांदाय ताणें सोंसून व्हेली. निमाणे कुर्सार कैनातली सोंसणीकाय दाखोवन सोंसणीकायेचें रुपणें तो जालो. ताचे बरी सोंसणीक जावन बापाचे बागेवन कुशेक खालतीमान घालूंक आज आमकां समेस्तांक तो उलो दिता. तर आयच्या नव्या वेळा सोंसणीकायेचें देणें आमी समेस्तांक प्रत्येक जावन कुडीचे अस्कतकाये निमती पिडेस्त जावन ना सोंसणीकाय भोगच्या सर आमच्या पिडेस्त भाऊ भयणी पासत प्रायस्त भाऊ भयणी पासत मागया. सर्व आमी उबी रावया. प्रवेश गीत आसोवें आयची देवस्तुती आरंभ करया. पवित्र तीन रादीक वाकानून निमिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तांतय भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बरी सकाळ तुमकां सोमेस्तांक मागता आसतना ह्या बाळक जेजूच्या नव्याणाच्या तिसऱ्या दिसाक तुमकां येवकार मागता. आज आमी प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याचें फळ सोंसणीकाय विशयांत नियाळ करतल्या. कश्टांत सांबाळ सोंसणीकाय तदळा देव दिता सावकासाय हे आमचें देव वाक्य जावन दी आयच्या दिसाक. मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट आकांत येताना, बेजारा येताना, उणेपण आमी बगता आसतना, जावं बरो आमची परिक्षा जाता आसतना, बावतिस्मा मुखांतर मेळ्ळो तो भावार्थ आमच्या जिवितांत दळटना आमी बेजाराय पावता. आमचे तें असले सोंसणीकाय बिगाडटा आनी अशें आसतना देवाची उतरां आज आमकां सांगतात. सर्वेस्पर सदांच पर्यंत सांडिना, तो शिक्षा लायना, तरी आपल्या आपारिमीत मोगान दया दाखयता आनी तितलेंच मात्र न्ही, आपल्या मनशा कुळाक तो कधीच दुखयना म्हणून. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमचे ते कश्ट नश्ट न्ही म्हूण आमी स्विकार करीचे. बगार आमचे सोडवून एक मेल फांगत म्हणलें स्विकार करून आमी मुखार सरया. आज प्रत्येक जावन सोर कश्ट जातल्या खातीर, सोर पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागता आसतना आमचे खातीर कश्ट भोगलो जेजू ख्रिस्त आनी तशेंच आमच्या पिडे वरवीं, आमच्या पातका वरवीं पिडेस्त जालो जेजू ख्रिस्त,
सर आमच्या पिडेस्त आनी कश्टातल्या भाव भयणीक सावकासाय दिवन दी तांच्या जिवितांत सोंसणीकायचें फळ वृथा करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच ना सोंसणीकाय वरवीं आमच्या भाव भयणी आसलो तो संबंद आमी तुटयला तर त्याच देवा थंय थावन आमी बक्षांनी मागया आनी विसांत पावते बरी वांटो घेवया. सांगात आमी म्हणया. हांव पाथी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगे वचतां सामकार मरयेक सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्प्रा देवा लागीं विनंत करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नचाचे वेता पावो. प्रार्थुया. कालवळ्या बापा तुझ्या पुता वरवीं सगळ्या परसांक तुजो सासनीक परसर तुवें फांकलोय. ह्या आमच्या सुरवंदराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखसो कर आनी आमची वळख वाडोवन सोडून ससनाच्या वैभाग आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेबुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवर चलयता ससनाच्या ससनाक. विलापाच्या ग्रंथांतले वासाप. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. ताचे काकुळटी केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुजे विश्वासपण. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पोर म्हजे दायज. देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. ताचे वाट पळोवन रावल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पोर बरो. सर्वेस्पोराच्या तारणा पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरे. आपले तरणाटे प्रायेतावन मनशान जुवा वयल्यार बरे. सर्वेस्पोर ताचेर ते घालतना तो एकसुरो आनी वगो बसूं. आपले तोंड तो दुलीक लावन आजुनी बरोसो आसात. आपलो पोलो तो तापड मारल्याक दिवं. अकमानान तो बरोवन वचूं. कित्याक सर्वेस्पोर सदांकाळ पर्यंत सांडिना. तो शिक्षा लायता तरी आपल्या अपरिमीत मोगान दया दाखयता. जाय म्हणून तो पिडापीड दिना. मनशा कुळाक तो दुकान घालिना. देशान सगळ्या कायद्याक पांयांतळां घालून मस्तिताना महोनताच्या दोळ्या मुखार मनशाच्या हक्काची बेपावरां करतना तक्राराचो अन्याय निर्णय करतना सर्वेस्पोर पळयनासतना रावात गाय. सर्वेस्पोर ते निर्मिना जाल्यार कोणाच्यान आज्ञा दिवन ते करूंक जायत. बरे आनी वायट महोनताच्या तोंडांतली येतात न्ही. आपल्या पदकाचे क्यास्ती विशान जिवंत आसा त्या कोणेंच कित्याक चिन्नां उलोवची. आमचे चलीचे तपासणी आनी परिक्षा करुया आनी सर्वेस्पोराशी परतून वचुया. सर्गी आसा त्या देवाशी आमची काळजां आनी आमचे हात उबारुया. देवाचे उतर हे देवाचे
तुझी उदरदये ऐक म्हाका देवा ऐक म्हाका देवा तुझे पासो देवा निंदा हांव सोंसता तुझे पासो देवा लज ही हांव बघता भावा भयणी म्हज्या जाला हांव परकी म्हज्या दायसा गोत्रा जाला परदेशी तुझे उदरदये ऐक म्हाका देवा ऐक म्हाका देवा बेगीनच म्हाका सोम्या प्रसन्न जा म्हणून हब्ब मारता तुका सर्वस्पर देवा तुझे वर्ते दयेन ऐक म्हाका देवा तुझे वोडका कुळतीन पाव म्हाका धन्य तुझी उदरदये ऐक म्हाका देवा ऐक म्हाका देवा तुझी उदरदये ऐक म्हाका देवा ऐक म्हाका देवा Utar तुझी सोम्या ती गोया मेटा प्रकाश पावती चिनी उतार तुझी सोम्या ती गोया मेटा प्रकाश पावती चिनी जय जय सर्वेस्पोराक जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तोवळ जेजू म्हणालो ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजेर हाडतले आनी बंदीखान्यांनी घालतले तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती वोदेर वोडन व्हरतले सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयेन आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतीन निर्धार करा हांवूच तुमकां असली वाचासक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात तुमचीच आवय बापय भाऊ भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां परधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं
तुमचे जीव तुम्ही राखतल्यात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. कष्टांत सांबाळ सोसणीकाय तेदळा देव दिता सावकासाय. बाळोकची सुथी बो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी चार माडी दिशेन गेल्या अंतर खंडीत सावणी आमकां दर्यो पयस जाता आनी इशीन खोडयाळ आसतना आमकां दर्यो लागीं जाता. सांबरो ओस्कोटे बळ्ळार दिशेन गेल्यार सुकी दाट आनी अशें आसतना थंयच्या भुरग्यांक ह्या कोड्याळा काडन दर्यांत तांकां खेळोंक सोडल्यार सर्गार खेळ्ळे बरी तांकां भोगता. आनी अशें आसतना एक दीस बळ्ळारीचे एका गव्हर्मेंट स्कुलाचो मास्टर आपल्या 40 भुरग्यांक घेवन कोड्याळाक प्रवासाक आयलो आनी मुख्खा बिचाक तो गेलो. आतां बिचा विशयान तांकां भुरग्यांक सांगलें, मुखार बिचा तडीर तितली गुंडाय ना, तुमी खेळा, मुखार वचनाकात अशें सांगून तो आपल्या कामाक या दुसरे कडेन तो गेलो. आनी हे भुरगे थंय खेळोंक सुरू करतात, उदकांत उडकाणां घालूंक सुरू करतात. आनी इल्ल्या वेळान त्या 40 भुरग्यां पैकी 4 भुरगे इल्ले मुखार वचून एका पात्रार सोडतात आनी दर्याक केदाळा देंवचें म्हूण राखून रावतात. तेदळा तांच्या मदलो एकलो म्हणटा, दर्याची लारां निवोवन दीत, तेदळा आमी दर्याक देवया. आनी अशें थंयच बसून ते आसतात. उपरांत भुरगीं सर्व खेळून सांज जातना मास्टर विशील घालता, भुरगे फाटीं बस्साक येतात. बस्सार येतना परत मास्टर त्या भुरग्यांची तकली लेख करता. तकली रेख करतना 4 भुरगे नात. मास्टराक हरद्याक सुरी घाल्ले बरी जाता. हे 4 भुरग्यांक परत हांवें दर्याक दान दिलें न्ही म्हणून चिंतून परतून दर्या कडेन तो धांवता. धांवतना टिचरां सांगता धांवतना हे भुरगे पात्रार बसून आसात. आनी ह्या भुरग्यांक तो म्हणटा, तुमकां उदकांत खेळूंक सांगलें न्ही, तुमी हांगा बसून कितें करतात? ताका एकलो भुरगो म्हणटा, आमी राखून रावतल्यांक केदाळा उदकाची लारां निवतात या देंवतात म्हणून. ताणें सांगलें, उदकाची लारां देंवल्या उपरांत दर्याक आमी देवया आनी नाया म्हूण ताणें सांगले वरवीं आमी राखून आसा. केदाळा तो मास्टर अशें म्हणटा, आनी 25 वर्सां तुमी तुमची चाड्डी आनी शर्ट काण घेवन हांगा बसल्यार दर्याची लारां दिवची नात आनी तुमी उदकाक दिवचें म्हूण नात. क्रिस्ततें बोमगाळ भावन आनी भयणीनो, जिणेंत कश्ट नाकात म्हणून मनशापण घेवन ह्या संवसाराक येवंक साध्य ना. मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या उपरांत कश्ट मनशांक आसाजीस. त्याच खातीर जाणतो म्हणटा, कश्ट मनशाक येनासतना रुखाक येवचें गी. आनी तशेंच आमी ताका सपोर्ट कर म्हणटा, कश्ट मनशाक सेजे, जीव आसलेल्या वस्तूक सेजेसून निर्जीव वस्तूक येवंक नजो. जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तेच कश्ट जर आमच्या कुटुंबांत आयले तर आमचे अभिप्राय कितें, आमचें मुखामळ कशें दिसता? जर तेच कश्ट आमच्या कुटुंबांत आयले तर आमच्या शेजारच्या कुटुंबांत कित्याक कश्ट येवना म्हणल्यार सवाल आमच्या मतींत उदेता. कित्याक मनशांची मेंटालिटी तशेंच. जर आमच्या घरा कारण ना जाल्यार कुशीच सामका. एखाद्या वेळा आमच्या घरा कारण नासतना तांच्या घरा कारण आसल्यार खंडीत जावन आमकां पोटांत साबुल्ले बरी जाता. आनी कित्याक तांच्या घरा कारण आमच्या घरा कारण ना म्हणल्यार सवाल आमी उसारता. आनी थोडे फावटी आमच्या घरा कारण ना तांच्या घरा कारण आमकां संतोश भोगता. आनी अशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कश्ट पिडा शिडा आज कोणाक नाका. तशेंच ही कश्ट पिडा शिडा आमचे तावन उणें जायचे म्हूण साबार पडे आमी फूल शेतां घेता, कॅन्डलां पेटयता आनी दिंबी घालून त्या शेतांत फूल शेतांत आमी कितें मागता? खंडीत जावन संवसारा खातीर मागना. पयलीं आमी मागता, देवा सोम्या म्हाका राख. ताचे उपरांत आमी मागता, सोम्या म्हज्या बायलेक ह्या भुरग्यांक राख. आनी इल्ले संतोश ह्या बेसांव आमच्या थंय आसात तर खंडीत जावन आमी मागता, म्हज्या सैऱ्या देऱ्यांक राख. आनी आमच्या शेजारच्या घरा वयर फातर घाल म्हणी आमी कितेंच मागोवंक वचना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या हर एकल्यांची जिणी संतोशाची जिणी जावंक आमी आशेता. त्या खातीर आमच्या जिणयेंत कश्ट आयल्यार कश्टा वयर आमची जिणी मेसूंक आमी मुखार चलना. त्या खातीर आमी उडास दवरचें भोव गरजेचें जावन आसा.
आमची जिनी आनी जिनेची वाट दुसरी दुसरीच त्या खातीर आमी उडास दवरया जिनी आनी जिनेची रीत विंगड विंगडच त्याच खातीर जावं पुरो आमी सदांच जिवान जियेतना जर आमी रायता बांदू तांदूळ खाता तर या जर आमी उंडो या कुंड्याचो तांदूळ खाता तर या 70 रुपयांचो तांदूळ खाता तर ते वेचें फटाकस जावं पुरो आमी स्लीपर बसार आमी पॉयंट करता या डब्या बसार आमी पॉयंट करता तरी आमी पावचे काडेस जावं पुरो आमी ब्रांडेड वॉच घालता या 200 रुपयांचे वॉच घालता तर टायम एकच जावं पुरो आमी BMW या व्हडल्या व्हडल्या गाडयेर आमी पॉयंट करता तर या मारुती 800 पॉयंट करता तरी रस्तो तस चेंज जायना त्या खातीर मोगाळ भोवन आनी बडीनो उडास दवरया कितलेय आमी VIP जाल्यार जिनेच्या रितींत एक दीस RIP जावंक आसाच कितलेय आमी VIP जाल्यार एक दीस आमी RIP जावंक आसाच त्याच खातीर अशें म्हणटा आसतना आमचे जिनी आनी जिनेची रीत विंगड जावन आसा आमची जिनी बऱ्या तरान जियेतना खंडीत जावनी देवान दाखयल्या त्या वाटेन आमची जिनी जियेतना आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार सादारण कश्ट उणेपण आमकां भोगना जाल्यार हेरांची जिनेची रीत पळोवन त्याच प्रकार आमी जियेचे म्हणून सबारपणी आमी कश्ट काडटा ग्रेस्तकाय करूंक या दुडू बदीक आस्त बदीक आमी जमोवंक आमी कश्ट काडटा आनी अशें आमी कश्टांत सांपडटा त्या खातीर जिनी आनी जिनेची रीत विंगड जावन आसा मोगाळ भोवन आनी बडीनो आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यार खंडीत जावनी हर एका कश्टांत संकश्टांक एक अर्थ आसा देखूनच सबार आनी सांगचें आसा आमी आमच्या जिविताच्या आदल्या जिवितांत केल्ल्या सोर पातकांक ह्या जिवितांत आमी कश्ट येता देखूनच सबारपणी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत कश्ट एकात एक चड जावन आयल्यार सदांच आमचे एक सवाल आसा आमच्या शेजारच्यानी कितेंय केलां जावं पुरो म्हणजे सबार कोटी सवाल आमच्या मतींत दूब जातात तें सोडून आमचे कश्ट खंयच्या कारणा खातीर आयल्यात म्हूण आमी चिंता वचून ते कश्ट सोंसणीकायेन सोंसूंक आमी मुखार सरना त्या खातीर हाजी शुभ वार्ता आमकां सोंसणीकायेन आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट सोंसूंक आमकां आपोवन दिता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमकां हर एकल्यांक कश्ट नाकात कश्टांत आमी आमची जिनी वारोवन पळोवंक आमी मुखार सरना कश्ट नासतना आमी जियोंक मुस्तो आशेता जाल्यार उणीस जावन ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत कश्ट मनशा जिवितांत येवचेच जावन आसात पळया आज आमी बाळक जेजूच्या नांवान आयल्या आनी हो बाळक जेजू आपल्या जिवितांत जल्मतावन आखेर म्हणसर कुर्साच्या मरणा पर्यंत कश्टालो जल्मताना ताका फावो तो जागो आमी दिलो ना ताका कोणशाक लोटून घालें गोरवांच्या खावणेर ताका जागो दिलो उपरांत ताका बऱ्या रितीन आमी आमचो म्हूण लेखलो ना ताका परदेशी म्हूण आमी लेखलो जरबानाचे मार ताका दिले खांड्याचो मुकुट ताका सांडसिलो कुर्साचें मरण ताका दिलें जाल्यार हे सर्व ताणें सोंसणीकायेन सोंसलें तेंचो नांव देवाचो पुत म्हाका अधिकार आसा पदवी आसा म्हणून कश्टाक तशेंच कश्ट तेल्यांक ताणें नाश करूना त्या खातीर सोंसणीकायेन जेजून सर्व कश्ट आमचे खातीर आमच्या बऱ्या खातीर आमच्या साल्वासा खातीर सोंसले जावन आसात त्याच खातीर हाच्या शुभ वार्तेन दाखरेक आमकां वाचूंक मेळटा जेजू म्हणटा तुमचें तें आसा दीर्घ सोंसणीकाय वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात तुमचें तें आसचें दीर्घ सोंसणीकाय वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात त्या खातीर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत अशा हर एका कश्टांक एक अर्थ आसा कश्ट खंडीत जावनी आमकां जेजू तावन आमच्या सोडवंदरांतून पयस वरिनांत आमकां एक ल्हानसो कश्ट आयल्यार खंडीत जावनी आमी जेजू लागसार धांवतावन जेजू तावन पयस वचना आनी अशें आसतना आमी सदांच आमच्या जिवितांत कश्टांक कश्ट येताना सोंसणीकायेन सोंसचें भोव गरजेचें जावन आसा जावं बरो सबार देवाचीं उतरां आमी आयकता मागा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें या जेजू क्रिस्तान दिल्लीं ती बुसवणेची उतरां हे असो मेज तुमी कश्टांतल्यान वासान वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दिता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो ही उतरां आयकल्या उपरांत सबारपणी आमकां मेळ्ळें ह्या जागे कडेन विचारचीं सवालां हिंस फादर आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट कित्याक देव मायाक करिना कित्याक देव ते उणें करिना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो कश्ट देवान दिल्ले उणें करूंक न्ही बगार आमच्या जिणेची रीत बदलूंक आमच्या जिवितांत बरें पोवन आपणावंक जावन आसा जावं पुरो सो जेजू क्रिस्त कश्ट आमच्या जिवितांत कित्याक दिता म्हणल्यार एक उदाहरण हांव तुमकां दिता एक ल्हान भुरगें आसा जावं पुरो आनी तें भुरगें ल्हान आसतना मुसतना मोगाचें ताका आपटूंक आमी सोडना ताका कोणी मारल्यार जायना जावं पुरो त्या घरांत एक व्हडली माय आसा तर आनीक चड ताचो सैलाप करता
त्या भुरग्याक मोगान ती व्हडली माय पळयता ह्या बापायन ताका मारूंक सोडना त्या भुरग्याक सोलोंक सोडना उखलून आसता जाल्यार मोगाचें न्हू तीच मोगान पळयली व्हडली माय त्या भुरग्याक कोड वखद दितना कितें करता ते भुरगें नाका म्हळ्यार गोमटी आलयल्यार ते गोमटी घट्ट धरून ते भुरगें तांबडे जाता म्हणसर रडयता कित्याक त्या भुरग्याक कोड वखद दिजे म्हणल्या त्या आशेन जाल्यार हें भुरगें चिंतून बरो म्हणजे व्हडली मांयक पिशा लागला कोणा काल सोमा आसली काल मोग करतली आज म्हाका इतलें कश्ट दिता जाल्यार व्हडली मांयच्या मतींत तें भुरगें बरें जायचें आनी अशेंच आमी कितलें उणेंपण त्या वयशांत उलयल्यार देव कित्याक म्हज्या जिवितांत कश्ट दिता कितलें उणेंपण हांवें केलां कितें सूख हांवें केलें म्हणलें सबार सवालां देवाक विचारल्यार देवाची एक आशा जावन आसा म्हजो पूत म्हजें तूं बरें जायचें म्हजो पूत म्हजें तुवें हे सोंसणीकायेन कश्ट सोसून आपल्या जिवितांत मुखलें मेट काडचें म्हणली ती आशा देवाची जावन आसा त्या खातीर मोगाळ भावनांनी भयणीनो आज मनशां थंय कश्ट आसात जाल्यार सोंसणीकाय ना आज मनशां थंय सर दोन दिरवें पयशे आसात जाल्यार ते बऱ्या रितीन उपयोग करूंक बरें मोन ना अशें आसतना सोंसणीकाय आमच्या जिवितांत उणी पडल्या मोगाचें न्हू कदाळ आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय उणी जाता कदाळ आमी खंडीत जावन आमचें जिवन रेवेर बांदल्या त्या घरा बरी एक ना एक दीस तें कोसलोवन पडटा जावं बरो आज ह्या संवसारार सबार जाण कश्ट जातात तर सबार जाणांनी संबंध तुटला तर एकच कारणा खातीर सोंसणीकाय खातीर सोंसणीकाय नासतना सबार भाव भयणी आसलो तो बरो संबंध आमी तुटोवन काडला या तुटयला मात्र बऱ्या रितीन आमी आमच्या कुटुंबांत जावं बरो आमच्या शेजाऱ्यां जावं बरो आमच्या इश्ट मंत्रात जावं बरो आमी संतोशान समाधानान उलोवंक आमकां कश्ट मारतात कित्याक आमचें तें सोंसणीकाय म्हणलें ना तांचें तें कितें सुणें पूण आयकूंक आमचें तें अवकाश या वेळ म्हणलो ना तितलें सोंसणीक आमी जावंक फाटीं सरल्या त्याच खातीर मोगाळ भावनांनी भयणीनो जावं बरो आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत आमी पळयल्यार सबार वस्तू देवान रचल्यात आनी अशें आसतना ह्या संवसारांत अश्यो हर एक वस्तू प्रत्येक जावन वेळ घडी नासल्या मुखांतर आमकां मेळटात मोबायल ओपन केल्यार दमल्यार आमकां उलोवंक जाता मोबायल दमल्यार आमकां पयशे आमच्या अकावंटाक येतात तशें कितें सोंसणीकाय नासतना निर्जीव वस्तू जावन आमकां सर बरेंपण मेळटा आसतना जीव आशिल्ल्या मनशा थंय सोंसणीकाय ना म्हळ्यार कितेंच करूंक साध्य ना मोगाळ भावनां भयणी तेंचून कस आमच्या जिवितांत येतना आमकां ती सोंसणीकाय पाळूंक साध्य जाता त्या खातीर उडास दवरचें भोव गरजेचें सोंसणीकाय जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ त्या खातीर उडास दवरा जो कोण सोंसणीकायेन कस सोंसता तो मनीस भवार्थान आपली पाळां गुंडायेक देवोंक राखता ताका तक्षणांच सुख संतोष समाधान मेळचें ना पूण तें मेळटना ताका धरून दवरूंक कोणाचें आनी जावचें ना जो कोण कस सोंसता तो मनीस भवार्थान आपली पाळां गुंडायेक देवोन दवरता ताका तक्षणां सुख संतोष समाधान बरेंपण मेळचें ना पूण तें मेळटना ताका धरून दवरूंक कोणाचें आनी जावचें ना जावं बरो एक उदाहरण दिवचें तर चायनीज वासो हाचे विशीं आमी जाणा आसा आयकलां जावं बरो मोगाचें न्हू हाची वाडावळेची वापर आमी आयकतना प्रत्येक जावन चायनीज वाशाची बी आमी धरणीर किरलाले तर एक वर्स मुसेर ताका कितेंच आमी उदक घालें सारें घालें तर खंडीत जावन तें वयर येना आनी तें बी फुलोवन या किरलोवन वयर येना मुंगो येना जाल्यार मोगाळ भावनां भयणीनो 2-3 वर्सां ताका उदक घालता आनी तें पोसुल्लो तो रायत जावन बरो मस्त कश्ट जाता आनी 4 वर्सांनी सर खबर जालें हाका कितलो पोस केल्यार वेस्ट म्हणून चिंतून तो चलतेच रावतना 5 वर्सां तें फुटोन मुंगो जाता मुंगो भायर येता आनी तें एका हप्त्यान म्हणलें बरी 90 फीट तें वाडोवन येता आतां एक सवाल आमकां उदेता जावं बरो हे चायनीज वासो केवळ एका हप्त्यान वाडुल्लो की या 5 वर्सांनी तो वाडुल्लो या 5 वर्सांनी तो पोस्ट केल्लो त्या रायतान कितले कश्ट भोगल्या जावं बरो कितले उदक विबाडलां जावं बरो कितलो मॅन्युअर ताणें पाड केला जावं बरो जाल्यार मोगाळ भावनां भयणीनो ह्या 5 वर्सांनी तें बियांक पाळां रोवन म्हूण तें गुंडायक माथी आडयेन गेल्ले वरवीं तितले 90 फीट वयर येवंक ताका साध्य जालें त्याच प्रकार जर आमी आमचो भावार्थ आमचें जिवीत सोंसणीकायेन आमी सोंसले वरवीं आमच्या जिवितांत मुखार कितेंय कश्ट आयल्यार तें फूट करूंक आमकां हर एकल्यांक साथ जाता ते खातीर मोगाळ भावनां भयणीनो सोंसणीकाय म्हळ्यार कितें कुरपेन राखचें वेटिंग विथ ग्रेस आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या कुरपेकाल राखून रावचें कित्याक राखचें कशें राखचें पयलें शांतपणी राखचें जावं बरो राखचें म्हणटना आमकां पुरासाण जाता एका डॉक्टर लागीं वचून राखचें म्हळ्यार निसायकी मस्त पुरासाण जाता मात न्ही आंगार प्रतिभटन सुरू जाता
रागचे म्हणटाना संदर्भ येताना ना समाधान कंत बेजार हेरां विशयांत रागच्या मनशा विशयांत आमी शीन उसरता गाळी दिता आनी आमची भलायकी बिगाडता मगाचे न्हू जावं पुरो मिसांतल्यान फाटी येताना खंडीत जावनी दुसऱ्या मिसा खायले सबार जावन आमी मिसांतल्यान भायर येता अंच्या पयलेच ते भितर येवंक बसतात कितल्या तिका सोंसणी खाय म्हणली ना जावं पुरो वेळीकाला आमी तेणे वचून व्हरतना जाल्यार लायनीर वेळीकाला आसल्यार पाटली रावल्ले आमी व्हरून मारता कित्याक आमचे ती सोंसणी खाय ना जावं पुरो नांतुरू जंक्शनार प्रत्येक जावन हे सिग्नल पडल्यार सबार वेळीकाल एक महिला मुसर राखल्यार पाटल्यान पाटलो आसलो वेळीकालांक हे व्हरून घालता कित्याक ताचे ते काले सोंसणी खाय म्हणली ना जावं पुरो एका हेजा कसो शर्मा लावम जाल्यार भुरगे जविगार लोक खोंकली काडटा ह्या लोकांक वाचां पळयतात कित्याक तांचे ते सोंसणी खाय म्हणली ना वगाळ बोवाळांनी बळिनो शांतपणान राखून रावचें भोव गरजेचें जावन आसा कित्याक जर आमचें तें शांतपणान राखून रावता जाल्यार मात आमकां जिवितांत कितेंय आपणावंक गेलवंक साज जाता दुसऱ्यान अत्रेगान रावचें जावं पुरो आमची भलायकी यशस्वी जायची तर जावं पुरो आमकां समाधान मेळचें तर आमच्या वावरांत आमकां प्रतिफळ मेळचें तर आमी शांतपणान ह्या अत्रेगान राखचें भोव गरजेचें सबार फावटी आमी कामाक सरवता 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी बरो सांबाळ मेळना म्हणून तें काम आमी सोडटा दुसऱ्या कामाक जॉयन जाता आसा की आमकां सोंसणी खाय खंडीत सोंसणी खाय ना पळय मगाच्या न्हू सबार वर्सां आदी 100 म्हयन्याक 100 रुपया गोळटलो आज त्यांच्या कामान तो मुंदार सोंसणी खायन सोंसले वरवीं आज त्या म्हयन्याक ताका 1 लाख या 2 लाख सांबाळ मेळचे आमकां तकले आसात त्या खातीर अत्रेगान आमी राखून रावचें बऱ्यापणाक भोव गरजेचें जावन आसा आनी तिसऱ्यान शेवट पर्यंत राखचें मगाचे न्हू पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें अब्रामाची काणी अब्रामाक देवान म्हणलें तुजी संतत असंख्यात करता म्हणून जाल्यार ती उतरां म्हणून देव वगेस रावलो कितेंच उलोवना मौन रावलो आनी अशें अब्रामाच्या आनी साराची प्राय वाडल्यार तांकां भुरग्याचें देणे फावो जावना तशें आसतना साराक सोंसणी काय ना सोंसणी काय बगता सारा सोंसणी काय सोडता इतलें मात न्ही अब्राम दुसरो संबंद दवरूंक मुखार सरता जाल्यार हे सर्व जाणां जालो देव तांकां कस धाडटा जाल्यार उपरांत ती बरें जातात आनी तांची संतत वाडटा म्हणजे शेवट पर्यंत ती राखून रावतात मगाचे न्हू त्याच खातीर शुभ वार्तेंत उतरां आसात एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता पयलेंच आनी आखेरीचो पावस येसर तो सोंसणी खायन रावता तशेंच आमी सोंसणीक जायचे म्हणून कित्याक तुमचें तें बरो काम सुरू केल्लो देव तें संपूर्ण करीत वेतलो पावलोन फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1:6 तर मोगाळ भावनांनी भयणीनो असली सोंसणी कामां सर्वांच्या जिवितांत जावची भोव गरजेची जावन आसा कन्नडांत एक सांगणी आसा थाळी दवन बाळयन म्हणजे जर आमी राखून रावता खंडीत जावन कितें बरें जातलें मुखार बरें जातलें सोंसणी खायन राखून रावता खंडीत जावन तें बरें जाता जेजूच्या मेटांनी चल्ले सबार जाण आसात सबार जाण सांत जाल्यात आज ते सांत प्रत्येक जावं कारण ते आसल्या सोंसणी काय वरवीं उदाहरण दिवचें जाल्यार सा पाद्रे पियो सा फ्रांसीस असिसी आनी आधुनीक सांत आमी म्हणटा कार्लो अकुतीस आपल्या जिवितांत सा पाद्रे पियो आनी सा फ्रांसीस असिसी देवाचे जेजूचे 5 गाय घेवन कुमसारीन बसता ते सर्व गायी ते कश्ट सोंसणी कायन सोंसता आनी सबार आत्म्यांक तो साल्वासांव दिता सर्गाक व्हरून पावयता तशेंच कार्लो अकुतीस आपल्या जिवितांत ती मारेकार पिडा काण घेवन आयिल्ल्या लोकांक संतोशाचें मुखामळ दाखयता म्हणजे हाच्या मुखांत सोंसणीकाचें अर्थ निसायक मनशा जिवितांत कितें म्हणलें तो सांगून दिता तर मोगाळ भावनांनी भयणीनो असले दाखले आमच्या मुखार आसतना त्या दाखल्या प्रकार त्या साक्षी प्रकार आमी जियोवंक आमकां प्रेरणा मेळचें भोव गरजेचें तर आज नोव्हेनाच्या 3 दिसा सोंसणीकाय विशयांत आमी नियाळ करतना प्रत्येक जावन आमी आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया कश्ट जाल्यार सर्व आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया कशें जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा वरवीं तशेंच आमच्या पातकां वरवीं तो पिडेस्त जावन सर्व पिडा सर कश्ट ताणें सोंसणीकायन सोंसले की तशेंच बाळोक जेजू हांगा जमो जाल्ल्या तशेंच घराणे आसल्या सर पिडेस्तांक सर कश्ट जातल्यांक ती सोंसणीकाय दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपत्वेदार द्या बापाक मानतात असलें सामन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मेली आनी आमच्या सर्वस्पर म्हणून घे. सर्वेस्वर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्तीन तेणी आमी तुजे कडची घेता, ती तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुका घेवंक आमकां फावो जावन दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचें ससनीक येवच्यान उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. आनंदपूत तुजो आमच्या विनाश सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें आमार पोन परत चडलें आनी ताणें आमकां सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुज्या मायेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 धडबारांचो सर्वेस्पर तूं. सरखानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेज जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरेच्या वांजत ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिष्यांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत त्या वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुटू परगटूया. सोम्याची सूत तुझे मरण आमी समारथा. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्याची सूत
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणे उगडास करता आनी वचविताचो वुडो आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रागा सेवन तेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून अंतरल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम सुमेस्ताची दाये कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये संगती बागेवन झुजे ती सोपोती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांचो दी तांचे संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरवंदराच्या जन्मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या सुखा तशें आमचे पातकां आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुळतीन सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटे कित्याक जोडटी पुदिनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसो तुमच्या सोवे आसो माय मुखासून एकवट सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या चवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुभागी सुमया तुवें म्हज्या प्रेमची म्हाका फोवना पूण स्वीकार केली तर तुम्ही तुझ्या दाखवल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुम्ही तुझ्या दाखवल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो
दयेन आनी प्रीती म्हाका सोलयले तयार केला हांवें रासलीची स्वीकार केली तर तुमी तुज्या दाखोवल्यान म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुमी तुज्या दाखोवल्यान म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो निराशी आसता आशा दाखयली गोंधळीत आसता म्हजी भेट केली दयेन आनी प्रीती म्हाका सोलयले तयार केला हांवें रासलीची स्वीकार केली तर तुमी म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुमी तुज्या दाखोवल्यान म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो प्रार्थूया पृथ्वीच्या बापा जेजूच्या कोडे रक्ताच्या चवणाच्या बळान आमचे जिवे जेजूच्या जिविता सारखे कर म्हणून आम्ही मागता त्या तुझ्या पुता जेजूचे नावे दायकन बसत आयच्या ह्या मिसाची बेटवणी केल्ले प्रधान याजक जावन आसात मनात एक बाप लॅन्सी रेबेल्लो कापुजीन मेळाचे सेंट एन्स फ्रायरी इसे हांगा वस्ती करतात आनी आपली सेवा दिवन आसात बोव अर्थाबरीत शिकवण आनी आम सर्वांग खातीर मागिल्ल्याक फादर लॅन्सी रेबेल्लो तुमकां देव बरें करूं सहा बेटवणी केल्ले याजक जावन आसात फादर स्टीवन पिरेरा कार्मेरीत आज विशेष रितीर पिडेस्तां खातीर मागचो दीस सकाळी 9 वरां तावन 11 वरां पर्यंत पिडेस्तां खातीर कुमसारांची सेवा आसतली जर तर कोणाक तुमी पिडेस्तांक आपोवन हाडल्यार तुमी असले कडेन येवन आमी कुमसार आयकतले आनी फाल्यां वावरडे खातीर मागचो दीस आतां आमी सर उबी रावया आनी मिसाचो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावन संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस सांगचेलो सर्तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो गुणखन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फोव जालें
नेणाऱ्यांक शिकयलो जेसू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो ताच्या पवित्र बाळपणांतावन सर मनशांक ताच्या गरजांनी तो पावता प्रागसो बाळूक जेसू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका महान करताय भोवन भयणीनो बाळका जेजू समोर सर आमच्या पिडेस्त भाऊ भयणींक समर्पण दिवया एका रितीन आमी सक्कड पिडेस्त जावन आसा आमचे मदलीं थोडी कुडीच्या पिड्यान कश्टतात थोडी हांगासर आयल्यांत आनी थोडी आस्पत्रेच्या खटल्यार वळवळून आसात हांगासर तांकां येवंक जावंक ना थोड्यांची पिडा तांकां कळीत आसा पूण हेरांची पिडा अजून तांकां मेळोवंक ना कळीत ना थोडी वखद नासलेल्या पिड्यान कश्टतात आनी थोडी वखद हाडूंक असाध्य जावन कश्टतात जायतो लोक कोवीड पिडे निमती कश्टून आसा आनी हेर आमची भाऊ भयणी नानांत्या कश्टांक वळख जावन पिडेंक वळख जावन कश्टून आसात ह्या सर पिडेस्तांक तांची चिकित्सा करच्या सर डाक्टरांक नर्सांक आस्पत्रेच्या शुबंदेक तशेंच तांकां घरा सांबाळच्या तांच्या मोगाच्यांक ताच्या कुटुंबदारांक सुम्याच्या तान समर्पण दिवया त्याच वक्ता आमच्या मदलीं थोडीं जाणां मानसीक पिडेन कश्टतात तांकां सांगूंक लज दिसता ह्या वखद घेवंक तांकां नाका तरी आसतना ती एका तराची पिडा लेका व्हरती बेजाराय लेका व्हरतें भें खावचेणी अस्कत जाल्ली तांची चिंतपा सकत रूप बदलूंची ह्या रुपां बदलूंची मनोस्थिती लेका व्हरत तो हंकार ओडपण उलोवचें हेरांक दुरसोवचें सकला घालचें अधिकार दाखोवचो लेका व्हरत तो राग मीत आनी रीत नातलो पाशांव उदासपण आळसाय खावगेपण लेका व्हरत उद्वेग मानसीक खिन्नता डिप्रेशन म्हण आमी म्हणटा वेगळा सारना सोसणीकाय असलो जायत्यो मानसीक पिडा आनी ह्या पिडे निमती कश्टूंची आमची भाऊ भयणी जायतीं जाणां आसात हांगासर ते आयल्यान सोंग पुरो ह्या सर पिडेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्यान तो ताका आपडून दी बरो करून दी फाटी तांच्या पयलींच्या स्थितेक व्हरून पावोवन दी आनी भाऊ भयणींची सेवा करूंक सोम्याच्या राजा खातीर वावरूंक जाय अशी सकत बळबलायकी तांकां फावो करून दी म्हणून सोम्या लागीं आतां मागया त्याच तरान आमी कश्टात आत्मीक तरान आमच्या मदें आसात अत्मीक तरान कश्टूंची अत्मीक सुखी धाड बगची ना बगसणें काळजान दवरून बेजाराय उसारची मागणें करूंक देवाचें उतर वाचूंक उपगूण दाखोवची आळसाय दाखोवची नास्तीकपणां नासची धार्मीक वडिलांची बेपारवा करची धार्मीक वस्तूंची इमाजींची बेपारवा करची मोरये मायेची निंदा करची इगर्ज मातेचें खंडन करून जिणी बदलूंक निराकरसूंची अवगुणांच रावची तसलीं शेगुणी जिविताक खांटाळची बेविश्वासी जायतो लोक असल्या पिडेन अत्मीक पिडेनी कश्टूंचो आसा हे सर पिडेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया त्याच बराबर आमची खासगी तेसांव आसतलीं हांगासर जायते तेसांव आयिल्ले आसात आमच्या लागीं मागणी विचारली जायतीं जाणां आसात तांकां सोमेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया तो आमकां आपडून दी बरें करून दी आमची पिडा गूण कन्न आमकां ताच्या राजा खातीर वावरूंक फावो करून दी म्हणून आमी मागया सकाळ आमी सांगाता म्हणया ये भाग्यवान जेसू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेगसावन दिवंक कोलोलो आसता तुका पातयेन उलो मारलेल्या सकाळांक देन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन सर आमची तेसांवां सोम्याच्या मागण्याद्वारे बापाक भेटोवन दिवया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळण्यान पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां बाळका जेजूची 12 वर्सां बाळपणाची 12 वर्सांनी आनी 12 पावटी सांगात आमी म्हणया आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळकाक मागणे येवच्या पंचायत जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्ती दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळोन आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतीन बरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी कारण आमचे वयली सर सुनिरासपण आमकां धाड बापानी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन भाऊ भयणीनो हांगासर आयिल्ल्या हांगासर येवंक जायनातल्या आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर पिडेस भाऊ भयणींक सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्यान तांच्या पासून एक ल्हानशें मागणें करया काकुळदारा बापा तुज्या पुता जेजून आमची पिडा शिडा वयली आनी आमकां तुज्या राजाचीं भुरगीं केलीं अस्वस्थ जावन आसच्या आमच्या भाऊ भयणी पासत आमी तुजे लागीं मागता आमचे मदें आसात कुडीच्या मानसीक तराच्या आनी तशेंच आत्मीक तराच्या पिडीन वळवळचीं भाऊ भयणी तांकां तूं आपड तांकां बरें कर तांकां बरी भलायकी फोव कर तांची शुश्रूषा करच्या सर डाक्टरांक नर्सांक आस्पत्रेच्या शुभांदेक आनी तशेंच ताच्या मोगाच्यांक तुजो आशिर्वाद दी तांची पिडा बेगीन गूण जावन ती फाटीं तांच्या कामाक वचून दीत ताच्या कुटुंबान संतोश सवस्खाय सदांच आसूं दी आनी अशें बऱ्या भलायकेन आसून सदांच तुका वर्णूंक आनी हें आमचे संवसारी पयणां केलें जाल्यार उपरांत सरकार येवन तुज्या सांगाता सासनाक सुख बगूंक तूं सामका फोव कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक बाळका जितून केल्ल्या स्वरूप उपकारांक अर्गां दिवन अर्गां मागणें सांगाता म्हणया ये भोव उद्धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या दावडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव आनी रचणार सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या पंचायमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिव दी आमच्या कळांतली दैवीक मजत सोडून दी स्तर स्तुती आनी महिमा सावन तुका बाळका जेजू आमेन तकली बगावन सोम्याचो आशिर्वाद आमी स्विकार करया सुवी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या पाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां बऱ्या भलायकेन भरूं जो बापा आनी पवित्रत्म्या सोबें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. तुका जेजू बाळका उलका दिता आज तुका दियाक म्हजो गरजा खातान सांगा एक सूर पोवना आभार म्हणटा सदां दिवपून सांगून संवसाराक आयलो पातक्यांक परून सर्ग सोडून दिलो आमची सुपाकां तुवें वावयली तुज्या गाया वरवीं गायगून केले उलका तुका जेजू बाळका उलका दिता आज तुका दिल्याक म्हजो गरजा खातान सांगा एक सूर पोवना आभार म्हणटा सदां मुखार सोवे ओंकार मुर्ये शिरवादी आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र
मोगासो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगी जेजू थंय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगासो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगी कितलें बोरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेमचे दवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावकाचे कितलें बोरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेमचे दवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावकाचे तुमले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष बोगसून जियेता हागे जालून करता बापाचे काळीजा दोस सोडले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष बोगसून जियेता हगे सांडून करता बापाचे काळी